पिळगावच्या शेतकऱ्यांचो वेदांता कंपनीच्या मिनाच्या येरादारीक खर विरोध आशिल्लो। मात आता दिवचलचे वेदांता मायनी वयल्यान मिनाच्या येरादारीक निमाणे एकदाची सुरवात जाल्ली आसा। सध्या 50 परस चड धन्यांनी आपले ट्रक रस्त्याचेर देंवयल्यात। ट्रकांचो आंकडो आनीकूय वाडपाची शक्यताय आसा। इसी मेळ्या उपरांत मायनिंग वेवसाय सुरू करपी वेदांता ही राज्यातली पहिली मायनिंग कंपनी थारिल्ली आसा। हे कंपनीन मीन काडपाक सुरवात केल्ली खरी, मात पिळगावच्या शेतकारांच्या विरोधाक लागून मिनाची येरादारी सुरू करपाक आडमेळ निर्माण जाल्लो। मात हो वाद तात्पुरतो सुटावो जाल्ल्यान वेदांता सामकार उबे राविल्ले संकश्ट सध्या तरी पयस जाल्ले आसा। देखून दिवचलच्या NSP प्लांटा वयल्यान पिळगाव मार्गान सारमानस जेटी मेरेन मिनाची येरादारी सध्या सुरू जाल्या। मिनाची येरादारी सुरू जाल्ल्यान ट्रक धनी खोशी आसात। 2012 बंद आसलेली मायन मागीर आमकां एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळोन जी मायन आमची चालू जाल्ली मार्चाचे 28 तारखेक, पूण काही कारणांक लागून जे शेतकऱ्यांचो जावं कोमलीदाचो विशय आसलो त्या खातीर आमचो जो मेन ट्रान्सपोर्ट हा तो स्टार्ट जावंक नासलो। कोर्टान हायकोर्टान मॅटर आसले, पूण न्याय देवतेचेर आमकां पूर्ण विश्वास आसलो। न्याय देवतेन आमकां आशिर्वाद दिल्लो आसा आनी हे काम जे सुरळीत चालू आसा। तेन्ना जे कितें हे जे NGOs आहा जावं शेतकार भाव आसा, कोमलीदाद आसा, हेंचो जो विशय हा, स्पेशली पिळगांव शेतकार आनी कोमलीदादचो जो विशय हा तो तेंचो सध्या तरी सॉर्ट आवट जाल्लो आसा। कित्याक डेप्युटी कलेक्टराचे हितून तेजे सध्या हियरींग चालू आसा आनी तेंच्यांनी एक बरो निर्णय दिल्लो आसा जो ट्रकवाल्याच्या जावं ह्या मायनिंग इंडस्ट्रीच्या हिताक आहा। हांव कंपनी कडेन मागता की तेंच्यांनी सहकार्य करचो आनी जो डेप्युटी कलेक्टर जो निर्णय दितलो त्या निर्णयाचेर जो शेतकार भाव आसा जावं कोमलीदाद आनी कोण जे इफेक्टेड बेल्डान आसा तेंच्यो ज्यो ग्रिव्हन्सीस आसा त्यो पूर्ण करच्यो आनी हो जो मायनिंग इंडस्ट्री आसा जी कितकीशींच वर्सां आमी वाट पळयताले आनी आतां 2024 मार्चानसून आमी वाट पळयताले, कित्याक भितूनच काम करताले, एक ट्रीप मारताले, कांयच जायनासलें। पूण आतां जेन्ना डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट जेन्ना चालू जाता तेन्ना मनाक खूब आनंद दिसता। मिनाची येरादारी करपाक लागून सध्या 50 परस चड ट्रक रस्त्याचेर देंवल्यात। ही संख्या आनीक वाडटली असो विस्वास ट्रक धनी संघटनेक आसा। गेट मिटिंगेंतूच आमी केल्ले की मायनिंग पावसान चलोवचें ना, आफ्टर सीजन गणेश फेस्टिवल जातकूच चलयतल्यो। पूण वेदांता कंपनीचो एक प्लांट आसा हितून आमच्या आमोणा पीक आयर्न प्लांट, ताका डॉमेस्टीक पर्पजाक ताका मटेरियल जाय आनी डॉमेस्टीक पर्पजा खातीर हायकोर्टान सुद्दां एलाव केल्लो आसा। त्या खातीर तेंच्यांनी कंपनीन आमचे कडेन रिक्वेस्ट केली अशें आसा म्हणून। मागीर आमी एग्री जाले, पूण म्हाका दिसतालें की कमी ट्रक येतले म्हणून, पूण आतांच ह्या 3 काय 4 दीस चालू जाल्ले आसा शेनवारसून, पूण कमीत कमी 50+ ट्रक सध्या अवेलेबल आसा। व्हॉट्सअप ग्रुपाचेर सध्या तरी 155 ट्रक्स सध्या आमी येतले, कित्याक तेंचे ड्रायव्हर ना आनी कितें ड्रायव्हर हाडून ते कामाक येतले। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।